बरें दिसता की अख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी केतन भाटेकारा फाटल्यान लायिल्ली आहा. पयलींच इल्लिगल हिल कटिंग म्हणून म्हाजेर पयली केस घातली. म्हाका कळच्या पयलीं सगळ्याक वॉरंट आयलो म्हणून अख्ख्या फोंड्यान गोंयभर न्यूज जाली. आज पर्यंत केतन भाटेकारा कडेन खंयचो हिल आसा, खंयचे डोंगर आसा ते कोणाकूच कळुना. तरी सुद्धा तांच्यांनी म्हजी बदनामी पावरफुल करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो बदनामी तांच्यांनी इतली केली म्हणून देवान म्हाका झेडपी इलेक्शनाक बरें कौल दिले. देवान दाखोवन दिलें की जितली तुमी बदनामी करतली तितली दोतोर भाटेकार आनी फुडें सरतलो. ज्या तरेन रोहन खंवटेक अरेस्ट मारलो, ज्या तरेन 3,600 कोटीच्या दिगंबर कामताचेर केसी घातली, ज्या तरेन दीपक ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकराचेर घाण उपचार आनी वायट वायट गजाली उलोवणी जाली, त्याच प्रमाणे आयज झेडपी जाल्ल्या पासून म्हाज्या फाटल्यान हॅरेसमेंट चालू केल्ले. आता ही केस जी कोणें केल्या ताचें नांव आसा शैलेश चिरपुडकार. ताका लोक शैलेश चिरपुडकार म्हणून वळखतात. यशू ताचें नांव, यशू नायक म्हणून ताणें म्हजेर कंप्लेंट केल्या. ताणें पयली कंप्लेंट घाल्या की कितें तरी ग्रॉसरीचे आयटम हांवें 6 लाखाचे ताचे कडेन घेतले खंय. आयज एनव्हीएस पुलीस स्टेशनार आमकां आपयला. हांवें प्रेस कित्याक घेतला, कित्याक आपोवन ते म्हाका परत अरेस्ट सुद्दां करत आनी ह्या फावटी हांव बेलाक वचचो ना. पयलीं अरेस्ट करता जाल्यार तांकां करुनी, म्हाका भितर दवरुनी, म्हाका प्रॉब्लेम ना त्या गोश्टीचो. दुसरी गजाल ताणें म्हटलां की ताणें म्हाका 10 लाख घाल्ले अकाउंटाचेर. हांव म्हणटा ताणें घाल्ले म्हाका, हांवें ना केन्नाच म्हणूं ना. पण ते कित्याक घाल्ले, ते कितें, आमची खंयची प्लॉटाचो मंगेशी म्हजो नांवार खंयचो प्लॉटूच नाशिल्लो. तो प्लॉट वासुदेव प्रभू यांच्या नांवार आशिल्लो आनी तो प्लॉटाची आमची डिलिंग जाल्ली 54 लाखाचेर. ताका जर दिसता आसत की तो 15-20 लाख दिवन म्हाका धमकी दिवन तो प्लॉट आपूण घेवंक सोदता, म्हाजी बदनामी करूंक सोदता. मिसअंडरस्टँडिंग इज वन थिंग आनी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवन म्हाजी बदनामी जर तो मनीस करूंक सोदता आसत जाल्यार केतन भाटेकर तटस्थ रावतलो. म्हाजें नांव शैलेश हरिचंद नायक. हांव म्हागे हांगा फुडें दुकान आसा चिरपुडकार म्हणून हांगाच. सो हांवें एक हेजेर केतन भाटेकाराच्या नांवार एक केस केल्ली की ते म्हाका ते म्हाका हेका धमकी दिता की आनी हॅरेसमेंट करतात आनी म्हाजे कडल्यान तें लॉकडावन हांवें सामान हाडलें जे म्हाका तेणी कांय पयशे बी कांय दिवना. आनी ते सामानाचे हांवें ताका 2 फावटी अशें विचारलें की सामान हांवें हें केल्लें ते भाव म्हाका विचारता कितें सांगू हांव ताका आन्सर. जाल्यार ते म्हणपाले तांकां सांगलें तुमकां कितें तरी एक प्लॉटा खातीर तरी म्हाका सांगलें तेणी एक प्लॉट एक दिता पूण तुमी तेज्या आमिशाचेर एक दवरलें तें हें करून. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तेणें ते म्हाजी एक नेत्रावळी एक प्रॉपर्टी आसा म्हाजी, तेजेर एक प्रोजेक्ट करुया म्हणून एक म्हाजी तो प्लॉट एक्चुअली म्हाका सारकें खबर नाशिल्लें की तो सेटलमेंट प्लॉट आसा की ऑर्चर्ड प्लॉट आसा म्हणून. तेणी सांगलें आपूण तें पळयता कितें आसा तें आनी कन्वर्जन कितें आसा तें आमी करुया सारकें आनी तेजेर आमी एक फॅक्टरी करुया. ते प्रोजेक्ट हांवें करपाक रेडी ना जालें म्हणून ते म्हाजेर खूब प्रेशर घालपाक लागले आनी दोगांचेर येवन म्हाका भरपूर त्रास करपाक लागले. आनी ते कंटाळून म्हाका तांकां सांगलें की तो तुमी एक मंगेशी प्लॉट दिता म्हणलें. तो प्लॉटाची न्यूज येयली की तो प्लॉट तेंच्या नांवार ना सारको. म्हणून हांवें ताका सांगलें की म्हाका ते प्लॉट नाका आनी हांव हे गजालींतल्यान म्हाका तुमी 30 लाख रुपया कॅश दिवचे. जाल्यार ते म्हणपा लागले तुजी पयशे आपल्यान घेवना आनी तूं म्हणपा लागलें की सांगता ती अत्यंत खोटींग गजाल अशें म्हणून तेणी म्हाका प्रेशरायज करीत रावले. आनी म्हाका ते गजालीक परत त्रास करूं लागले की तुजी फॅमिलीक आपूण सांगतलो की तूं सामकें अत्यंत खोटींग गजाल उलयता आनी लोकांकूय सांगतलो. आमी इतलीं वर्सां जालीं आतां धंदो करता हांगा पळय. आमी कोणाक केन्ना चिटींग करून धंदो केलो ना. आमचे धंदे दीस रात आमी आमचे कितें कश्ट करता ते सगळे लोकांक खबर आसा. सो आमी दुसऱ्याचे हेतू ना की कोणाचे तरी पॉलिटिकल दुसऱ्याचे त्रास करपाचे जावं हें करपाचें कांयच आमचो हेतू ना. सो म्हाजे पयशे मेळ्ळे म्हाका जाल्यार म्हाजें कांय हें ना. हांवें कितें हें केलां म्हाका पयशे म्हाजे दिवचे इतलेंच म्हाजे कडेन मागणें. आनी आमकां आमचे जे भंडारी समाज आसा जे आमी हे आसा नायक आसा आमी तांकां त्रास फुडें करचे न्ही अशें एक म्हाजें तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट मागता की तेणी अशें पॉलिटिकल पावर घेवन दुसऱ्यांक त्रास करप न्ही. कितले पयशे दिवपाक जाय? कितले म्हाका अरावंड 30 लाख रुपया दिवपा आसते. म्हाजे कडेन लॉकडावन हांवें सामान हाडलें म्हाजी एक 17 लाख रुपया सुमार बँकेंतल्यान एंट्री आसा. प्लस तेणी म्हाका वॉट्सॅपार हें केल्लें की आपल्याक सामान दिवचें. वॉट्सॅपार म्हाजे कडेन मॅसेजी आसा तेणी कितें कितें केल्लें पळय न्ही सामान कोणा कोणाक पार्सल करून दिल्ली ती सगळीं हांवें लॉकडावना वेळार हें करून दिल्ली. ती त्या वेळार कितें जाल्लें त्या वेळार आमकां दुकान ओपन करूंक मेळना केलें. तेन्ना पुलीस सुद्दां खबर पुलीस फुडल्यान कॉन्स्टेबल हें आसतालें बंदोबस्त आसतालो.
तेन्ना तेणें फुड्यान भितर रावन तेन्ना दुकान शटर हाफ बंद करून आमी ताका पॅकींग करून दिल्लें सामान. आनी ते वेळार तेणी एक बरें हें करून आमचें नांव घेवन हें केल्लें, सप्लाय केल्लें सगळें वॉट्सॅप हें करून की म्हाजे कडल्यान सामान गेलां बी म्हणून. पूण मागीर ते सगळें हें बदललें. तांकां कितें जालें, ते पयशे जशे हातीन पडले ते म्हणटाले तूं कांय दिलें ना आनी सगळें तूं कितें सांगता तितलें अत्यंत फटींग गजाल.